आजच्या ह्या शुभ दिसाच्या निमित्तान सुद्दां गोंया खातीर दोन असे सन्मान प्राप्त जाल्ले आसा। ते म्हळ्यारूच खुद्द माझ्या मतदारसंघातले संजय पाटील जाणीन शेतकी मळाचेर आपलो वावर करून सबंद भारताचें आज लक्ष वेधिल्लें आसा। आणि दुसरें म्हणल्यारूच डॉक्टर काझी आमचे अंत्रुतले म्हालगडे ह्या नात्यान दोगांयचें हांव अभिनंदन करतां। आमकां गोंयकारांक आनी म्हाका दिसता की तातूंतल्यान फोंडेकारांक खूब उमेदीची गजाल म्हणजे आमच्या फोंडे म्हालांतले दोग जाण, एक तर एग्रीकल्चरिस्ट सावय वेरेंचो संजय पाटील, ताणें एग्रीकल्चर क्षेत्रा भितर खूब व्हडलें काम केल्लें आसा। तो स्वता एक ऑर्गेनीक फार्मर, त्याच बरोबर ताणें जे प्रयोग केल्ले आसा ते पळोवपा सारके आसात। आनी फक्त एग्रीकल्चराच्या आदाराचेर सुद्दां मनीस कसो उबो रावपाक शकता हे बाब संजयान आपल्या कामांतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा। हेजे पयलीं ताका जायते पुरस्कार फावो जाल्ले आसात, पूण आयज ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा। आनी गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर म्हाका दिसता की एक उदाहरण आसा की शेतकऱ्यांनी जर आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचें ठरयलें जाल्यार कशें उबें रावपाक शकता। आनी म्हाका दिसता की ताका पद्मश्री दिवन सरकारान एका अर्थान एक बरें काम केल्लें आसा की जातूंतल्यान एक बरी मॅसेज गोंयच्या शेतकऱ्यांचोय सन्मान जाला आनी नवे तरणाट्या खातीर सुद्दां एक मॅसेज आसा। त्याच बरोबर दोतोर जाहीर काझी हो आमचोय फोंडेचोच, मुंबय सेटल जाला, एज्युकेशनिस्ट आसा, एज्युकेशन क्षेत्रा भितर खूब व्हडलें काम ताणें दोतोरान केल्लें आसा। तांकांय आज पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। म्हाका दिसता की आयज ह्या समयाचेर हांव दोगांकूय शुभेच्छा दिता। त्याच बरोबर तांचे कडल्यान त्यांनी केल्लें काम जें आसा हें निश्चितपणान आमकां सगळ्यांक इन्स्पिरेशन दिवपी आनी गोंयच्या तरणाट्यांक मुखार व्हरपा खातीर एक दिका दाखोवपी अशा पद्दतीचें काम आसा। हांव तेंच्या दोगांच्या मना काळजांतल्यान अभिनंदन करतां। हे एका पद्मश्री मेळ्ळा ते आमचे सावय वेरेंचे संजय पाटील आनी ताका शेतकी हेजेर मळाचेर ताणें बरें कार्य केलां म्हणून ताका आयज सन्मान मेळ्ळा, ताका पद्मश्री मेळ्ळा। हांव ताचें अभिनंदन करतां गोंयच्या लोकांचे वतीन सगळ्या आनी शेतकी खात्याचे वतीन की आनी फोंडे तालुक्याचे वतीन की तेजें अभिनंदन करता की ताणें अशेंच फुडें वचचें आनी इतर लोकांनी फुडें येवचें आनी अशीच एवॉर्ड घेवची, प्रायज घेवची। बाकी शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी हें लक्षांत दवरून संजय पाटीलाचें लक्षांत दवरून ते दोनूय फुडें वचचें।